कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मांद्रे आणि प्रियोळ मतदारसंघ भाजपाकडे उरतले ह्या मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटा उपरांत राजकीय खवदळ निर्माण जाल्लो। तातूंत भर म्हूण भाजपाक मगोकडे युती करपाची कसलीच गरज ना अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगिल्लें। मात दोनूय पक्षां मदली युती तुटतली अशें आपणें सांगूना। युतीचो निर्णय पुरायपणान केंद्राचो आसतलो। भाजप आनी मगो मदीं कसलोच वाद ना, ताका लागून दोनूय पक्षां मदीं युती ही उरतलीच अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां। मजगतीं मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार जीत आरोलकारान मगोचो अध्यक्ष जावपाची इत्सा परगटायल्ली। उपरांत मगो पक्षाक कापस्ताद आसा जाल्यार पक्षाचें अध्यक्षपद जीत आरोलकाराक दिवचें अशें आवाहन मंत्री गोविंद गावडेन मगोक केल्लें। ताचेर मगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान प्रतिक्रिया दिल्या। ताचे म्हणणे प्रमाण जीत आरोलकाराक मगोचें अध्यक्षपद दिवं येता, पूण मगो पक्षाच्या घटने प्रमाण अध्यक्ष जातलो जाल्यार पक्षाचो वांगडी जाल्या उपरांत 6 वर्सां पुराय करप सक्तीचें आसा। जीत आरोलकाराक अध्यक्ष कर अशें सांगपाचो अधिकार गोविंद गावडेक ना अशें दीपक ढवळीकारान सांगलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।